कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेतल्या मतांची मेजणी चल्ल्या। सकाळी 8 वरांचेर 224 जाग्यांच्या कर्नाटक विधानसभे खातीर मतांची मेजणी सुरू झाली। सुमार 1 मेरेनच्या ट्रेंडांतल्यान दिसून येता की काँग्रेस 133 मतदारसंघांनी फुडाकार घेतला, जाल्यार भाजपा 66 मतदारसंघांनी फुडें आसा। जेडीएस 22 तर हेर पक्षांक 4 सिटां मेळ्ळ्यात। कर्नाटकात 2018 वर्सा नोंद जाल्ल्या 72.36% परस चड मतदान 2023 वर्सा नोंद जाले। ह्या वर्सा सुमार 73.19% मतदान शांततायेन जाले। खंयचो पक्ष जिखतलो हाचेर सगळ्यांचीच नदर आसा। लोकांनी व्हडा प्रमाणात निकाल केंद्राचेर गर्दी केल्ली दिश्टी पडटा। आयकात आमचो रिपोर्टर रमेश नाईक रावतात। आता जो रिजल्ट हांगा जाले कडेन आसा, रिजल्ट चालू आसा, तेचे जे ट्रेंड येवपाचे आसा, हे जर ट्रेंड पळयले जाल्यार जर काँग्रेस जी आसा ओवरऑल जर आमी सगळी घेतली जाल्यार काँग्रेस जी आसा ही 85 लीड आसा। बीजेपी जी आसा ही 64 कॅन्डिडेट लीड आसात आणि तसंच जेडीएस जी आसा ते 18 जाग्यांचेर लीड करतात। आणि त्याच बरोबर बेळगाव जो जिल्हा आसा हितून भितर जे एमए समिती जे आसले यांचे अजूनही एक सुद्धा कॅन्डिडेट लीड ना, चालू आसा इलेक्शन आणि काउंटिंग जे आसा हे चालूच आसा। आज आमी तुमकां बेळगाव जिल्ह्यातले जर सांगले जाल्यार बेळगाव जिल्ह्याचे जे आसा हे बीजेपीचे जे आसात हे अभय पाटील म्हणटा लीड आसा वो बीजेपीचा आसा। आणि त्याच बरोबर बेळगाव जो ग्राम आसा हितूंतलो काँग्रेस जी लक्ष्मी हेंबाळकर जी आसा ही लीड आसा। त्याच बरोबर बेळगाव उत्तर जो आसा वो बीजेपीचो रवी पाटील म्हणटा लीड आसा। आणि त्याचबरोबर खानापूर जो जिल्हा आसा या खानापूर जिल्ह्याचे जो विठ्ठल हेगलेकर म्हणतो बीजेपीचो लीड आसा। आणि त्याचबरोबर जो गोकाक जो मनेश्वर मंतेश वो जो कडाके आसा वो काँग्रेसचो लीड आसा। आता ट्रेंड येवपा लागले कडेन आसा आणि तुम्ही पळयले कडेन आसा की जसे ट्रेंड आसा तसो निकाल जाहीर जायत रावतलो। आज आमच्या फाटल्यान जे सपोर्टर आसात हे सपोर्टर फाटल्यान घोशणा करतात। आज तुमी आमच्या फाटल्यान पळयात घोशणा करता, फ्लॅग घेवन आसा। हांगा आतां पळोवचें पडटलें की नशीब जें आसा हें कोणाली उजडटा येते, कित्याक ओवरऑल काँग्रेस जी आसा ही लीड जायत आसा। तरी पूण आनी रावंड आसात, ह्या रावंडाक आनी कितें जायत कोणाच्यान सांगो जायना। लास्ट म्हणल्यार ते नशीब आपल्याले आज प्रत्येक जे नशीब आसा हे उजडपाचो प्रयत्न चालू करतात। आणि त्याच बरोबर आज आमच्या फाटल्यान जे लोक आसात हे लोक वाट पळयतात की कोणाले कॅन्डिडेट येता कितें जाता म्हणून। आता हे जर सगळे जर पळयले जायत बेळगाव जिल्ह्याचे आता पळयले जाल्यार दोन्ही हेवटेन टफ जे आसात 18 जे जिल्हा आसात 18 कॅन्डिडेट आसात यांचे मदीं टफ फायट आसा। अजूनही ह्या टफ फायटीक कांयच रिजल्ट अजून येयला आणि एक वरा भितर जो रिजल्ट आसा वो थोडेशे कॅन्डिडेटाचो डिक्लेअर जातलो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।